देश अगदी घाईखळीत होता. Tomorrow, if there is a recession, don't be scared. Don't blame anyone. It is only and only the Prime Minister and Adani who should be blamed if there is a recession in our country. And whatever figures that they are giving to the nation, they are all bloated figures. Bloated figures, just lies. So this type of person this type of government should we have in 2024. आम जनतेक माझा प्रश्न असा की बाबांनो लक्षात घ्या, आम्ही कोणच्या कडे होता, डिक्टेटरशिप कडे होता. आता अदानीच्या हातात जर सगळं पैसे गेलं, ही विल मॅन्युपुलेट with the help of Prime Minister and Adani. Both of them will manipulate and try to hijack our MLAs and MPs at the time of election after the results are declared. सत्याग्रह घोषपाक आयज वास्को शारान येयलेले आसा आनी आयज पळय आमचो लिडर जो आसा राहुल गांधी ताका एमपीच्यान सस्पेंड केलो. तो जो पळय कितें उलयता पार्लिमेंटान तेजी आन्सर दिना आनी तो कोणाचे प्रश्न विचारता. आयज जो मोदी जो ही सरकार पळयलो आसा, ह्या सरकारान म्हाका दिसता पयलें जी स्टेट अदानीक विकल्या ही गोंयची. पयलें तेंच्यांनी आमचे 6 रिवर विकल्यो. कित्याक लागून? कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून. तेजे उपरांत तेंच्यांनी एक्सपान्शन प्लॅन केलें. आयज एमपीटी पळय आशिल्ली ती आयज एमपीए केली. आख्खी पोर्ट प्रायवेटायज करून उडयली. ही कोणाक लागून केल्या? जे 2017 10 दिसाचो पळय पब्लीक हियरिंग जाल्लो की आमकां कोल एक्सपान्शन नाका. तरी पासून ह्या सरकारान 5A आनी 6A एक्सपान्शन प्लॅन दिले. एट प्रेझेंट 5.2 मिलियन मेट्रीक टन हँडल करता आनी एट प्रेझेंट मुरुमगांव तालुकाक पळय त्रास जाता ते कोणाकूच जायना. सगळ्यांक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम आसा, खूद MLAच्या भुरग्यांकूय आसा. पूण हेंच्यांनी आयज एक्सपान्शन प्लॅन GSW कशें दिले फ्रॉम 5.2 to 13.2 मिलियन मेट्रीक टन. आतां वास्कोकार रावतले कशे? मेंबर ऑफ पार्लमेंट विदीन 2 days ताका जे एकोमोडेशन आसा ते सुद्धा ताका काड म्हणून सांगता. म्हणजे हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की राहुल गांधीन पार्लमेंटान मोदीक जे प्रश्न विचारिल्ले ताजे थंय उत्तर ना. आज गोंयची परिस्थिती तुमी घेयात. हो जो आज तांचो डमी मुख्यमंत्री जो आज गोंयान बसला ज्या भ्रष्ट जुमला पार्टीचो, आणि हो अडानी थंय देशान नरेंद्र मोदी कंट्रोल करता आणि ताजो पपेट जो हांगा आसा ताका अडानी कंट्रोल करता. कसो? जे आज इल्लीगल डबल ट्रॅकिंग जे चल्ला ते कोणा लागून चल्ला? तो हो अडानीचो कोळसो व्हरपा लागून चल्ला. हातून गोंयकारांक काय फायदो ना. मोर्मुगांव आणि वास्कोचे लोक कोळसो खावन मरता. पूण ह्या सरकाराक, ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टी सरकाराक जशे वयल्यान ऑर्डर येता मोदीचे तशे हे सरकार काम करता. बाब ओलेन्सियोन मुद्दो काडलो की जो स्थानीक आमदार आसा पळय तो कोळशाचो मुद्दो हो हाज्या पयलीं म्हणल्यार तो पक्ष बदलच्या पयलीं ज्या पक्षान आशिल्लो तेन्ना ताणें तो मुद्दो काडला. काल असेंब्लीक रामनवमी लागून सुटी आशिल्ली. पयर असेंब्ली सेशनान फर्स्ट हाफान त्याच आमदारान एमपीटीचेर कॉलिंग एटेन्शन घातिल्लें आनी हो आमदार कित्याक प्रेझेंट नाशिल्लो? अरे तूं कॉलिंग एटेन्शन घालता फॉर कोल, फॉर ट्रान्सपोर्टेशन आनी तूं एबसेंट रावता. मग म्हाका दिसता पूर्ण जनतेक, मुर्मुगांवच्या लोकांक आनी पूर्ण गोंयच्या जनतेक हेंणी दाखोवन दिल्या की हेंकां कोल हांगा बंद करपाचें ना. आमचे मुरगांवचे ब्लॉक, दाबोळीचे ब्लॉक, कुसाडे ब्लॉक हिंगा हाजेर आयज म्हाका दोन रोज सांगपाक. एक मोदीन पयर प्रायम मिनिस्टर मिटींग घेतली जाल्यार एमपीची आफ्टर पार्लमेंट ताणें थिंगा आतांच काय उलोवं ना. भायर चल उलयता एबाउट करप्शन. अरे करप्शन आहा जाल्यार तूं वॉशिंग मशीन TMCन सांगला मोदी वॉशिंग मशीन आहा. इवन गोंया वॉशिंग मशीन आहा कडेन. गोंया आमदार आहाय ते आमचे वॉशिंग मशीनाक गेले सगळे आमचे आमदार. आज आनी आमचो वास्को आज वास्को आदानी आख्खें पोल्युशन गेला. लायम पोल्युशन, कोल पोल्युशन कित्याक लागून आमकां त्रास घेवपाचे? पोल्युशन बाबा उलयता डबल ट्रॅकिंग. ते डबल ट्रॅकिंग आम फायदो काय ना वास्कारांक. आमच्या गोंयकारांक फायदो ना डबल ट्रॅकिंगाचो. डबल ट्रॅकिंग फायदो एको मनशाक, ओन्ली इंडस्ट्रियलिस्ट. अशें आजचे हाजीर जाल्ले आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट मोर्मुगांवचे, तशें वास्कोचे, कुट्टाडे
आनी दाबोलीचे आज आमी आज हाजीर कित्याक जाल्या आज ही डेमोक्रेसी जे आमी आमची पार्टी काँग्रेस पार्टीचो लिडर राहुल गांधी सांगत आयला दिस डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट नाव टुडे दे हॅव प्रूव्ड इट टुडे दे हॅव प्रूव्ड दे हॅव किल्ड आवर डेमोक्रेसी आज एक सुरत कोर्टची ऑर्डर दिता जस्ट फॉर डेफॉमेशन आनी ताका 1 म्हयन्याचो टायम दिता टू एपील हांगा 24 आवर्सान आमचे राहुल गांधीक डिस्क्वॉलिफाय करता आज हे चल्लां कित्याक हिंदी एग्जाम गोंया आमचे डबल ट्रॅकिंगाचे पड पयरूच आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्ले हांगा डबल ट्रॅक जे एक्वायर करिनासतना आयज सरकार जबरदस्तीन थंय काम करता जे फिशरमॅनाचे आड येयल्या जायते आमचे बारीक समाजाचे आड येयल्या लिडरांनी सांगला आनी पार्टी प्रेजिडेंटान हो मुद्दो कितें जो लोकांचो प्रश्न आशिल्ले की अडानीचे आनी मोदीचं रिलेशनशीप कितें तांचो संबंध कितें आम जनतेच्या लोकांनी आपणाचे जे सेविंग्स आशिल्ले रिटायर्ड आशिल्ले त्या लोकांनी आपणाचे जाणट्यापणाची एक सिक्युरिटी कशी बँकान पयशे घाल्ले LICन पयशे घाल्ले ते पयशे काडले आनी मोदीक दिले हो प्रश्न विचारलेलो ताणें जे आमचे एअरपोर्ट बांदलेले जे आमचे पोर्ट्स आशिल्ले ते काडले आनी मोदीक दिले हो प्रश्न विचारलो ताणें आयज द व्हेरी आयडिया ऑफ इंडिया इज अंडर अटॅक